कांसावलीचो नवो बांदून दवरिल्लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमदार आनी सरपंचाच्या वादा खातीर फाटल्या 16 वर्सां सावन रितो पडून उडिल्लो. ह्या वास्तूची पळोवणी केले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कॉम्प्लेक्स कार्यरत करतलो अशें म्हणलां. सुरवेक कांसावलीची पंचायत ह्या वास्तूंत शिफ्ट करतले, तशेंच थंय बांदिल्ले गाडे गांवकारांक विकपाक प्राधान्य दितले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कांसावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2006 बांदलेलो. जवळपास 16 वर्सां जाली कंप्लीट जावन. ओके, ह्या प्रोजेक्टाक विदाउट यूज म्हणजे आमदार आनी सरपंच यांच्यो झगड्यो ताज्या खातीर कितलीशीच वर्सां जाली की ही प्रॉपर्टी इन यूजान येनाशिल्ली. आतां आमदार आमचो बाबा अंतर्भाग हांणी इनिशिएटीव घेतला म्हणून मुद्दामूच तो म्हाका घेवन आयलो. हांव सरपंच उपसरपंच सगळ्यां कडेन उलयलो. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस कंप्लीट करून 6 म्हयन्यां भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स यूजन येता. 6 म्हयन्यां भितर आमी मुद्दाम सांगला. पयलीं वी आर शिफ्टींग द पंचायत प्रिमायसीस. म्हणजे तुका कांसावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तांकां एके सायडीचो कॉम्प्लेक्स पंचायतीक दिता. ओके, एके सायडीतलो कॉम्प्लेक्स तेंचो जो आसा तो थंय कोर्सी स्कील डेव्हलपमेंटाचें कितें सुरू करता. सगळीं शॉप्स जी आहा पळय न्ही ती आमी डायरेक्टली विकत दिवपा खातीर करता. गांवांतल्यानी सगळ्यांनी एप्लाय करचें. वी आर गिवींग फर्स्ट प्रिफरन्स फॉर द विलेजर्स. तांच्यांनी शॉप डायरेक्टली विकत घेवपाचें आनी आपले शॉप मार्केट कॉम्प्लेक्सात सुरू करपाचें. सकयलो फॉर स्पोर्ट्सा खातीर चेंजींग रूम आनी टॉयलेट सकयलो ग्रावंड फ्लोराचेर जे आसा ते तांच्या खातीर मेंटेन दवरता. लोकला खातीर जीम जो आसा तो जीम चालू उरतलो. तर वयलो 6 म्हयन्यां भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स इन यूज हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आनी आमी हाडटा.